कालच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 4 दायजीवर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम. यशस्वीचे बागील उक्ते करून हर एकलो व्यक्ती पेसाडता. थोड्यांक पयली सावी गुणयतनांस ते बागील उक्तें जाता काय. थोड्यांनी 100 पटी प्रयत्न करून सावी गुणयतना उक्तें जाता. पयले पोटी कोणाक बागील उक्तें जाता तो निजायकी नशीबोन 100 पोटी प्रयत्न केल्या उपरांत बागील उक्तें करचो इल्लो कश्टी मनीस. आनी थोडे शाणे मनीस असतात हेर पिन्नांती ते बागील उक्तें करतात. पूण आनी थोडी जाण असतात कसलीच सावयो वापर नासतना आपल्या शातेन बळान ते बागील फोडूनच भितर सरतात. आज आमच्या संगता असली 15 भुरगीं आसात. तांच्या कविता सादरपणाच्या तालेंतान प्रथम हंत उतरून आज बिरी बिरी पावस सीझन 4 हाच्या सेमी फायनलाक तांणी प्रवेश जोडला. तर समेस्त वीक्षकांक आम्ही स्वागत म्हणटा आणि सादर करता बिरी बिरी पावस सीझन 4 सेमी फायनल राउंड. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. ह्या स्पर्धा खातीर ह्या सिजनांत आमी 3 जाग्यांनी ऑडिशन चलयल्ले. मंगळुरांत, पणजींत, मडगांवांत. ह्या ऑडिशन्सांत सबार भुरग्यांनी पयल्या हंतार तांचे टॅलेंटाचें प्रदर्शन केल्लें आणि हाजे पैकी 15 जाणांक आमी वेंचून काडला. ह्या सेमी फायनलांत 6 जाणांक फायनलाक वचूंक अवकाश आसा. पूण ताचे पयलें सेमी फायनल हंतार तांचें प्रदर्शन कशें आसा तें आस्तावन आमी पळयवया. आमचे सर स्पर्धिकांक आमी स्वागत म्हणटा आनी तांची वरवणी करूंक आमचे वरयणार आसात केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती पुरस्कृत कवी मेल्विन रॉड्रिगस सर. सर तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. तशेंच आपल्या कुरकुरीत संभाशणाद्वारे ह्या कार्याची सोबाय सोडोवचे कवी टायटस सर आसा. टायटस नोरोन्ना ताकोडे सर तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. आमच्या स्पर्धिकाक आतां आमी तुमच्या मुखार सादर करता. येदोळसू पावस भरपूर आयला. पयलें बेळें आमकां लाभलां. आमच्या मंगळुरांत मोंती फेस्त चवथी म्हणून विविध संदर्भांनी पयलें जेवण जेवता. देशाच्या विविध भागांनी पयलें बेळें जेवणा रुपार काणयोंची एक भोव अपुरबायेची रिवाज आसा. प्रकृतीची सोबाय वर्णूंची कविता आतां तुमच्या मुखार सादर करता आर्या राऊत. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा धर्तरेची प्रीत. बरोवपी आसा भौमानेश डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय. कुपा बगर वीज ना, विजे बगर पावस ना. कुपा बगर वीज ना, विजे बगर पावस ना. पावसा बगर पीक ना. जोगलावणी जाग हाडटा, गडगड्यान थरथरता. जोगलावणी जाग हाडटा, गडगड्यान थरथरता. घेवन घोगे शिरशिरता. अशें म्हजे गोंयचे भुंयेंत फालच्या आजून रोयता बी. अशें म्हजे गोंयचे भुंयेंत फालच्या आजून रोयता बी. तुटून फुटून वेतले मळब, झाडां पेडां हालतलीं. तुटून फुटून वेतले मळब, झाडां पेडां हालतलीं. जुवारीची तांबडी थानां तटतटून ओततलीं. दोंगराची हड्डी चिरून उदका नवी व्हांवतलीं. दोंगराची हड्डी चिरून उदका नवी व्हांवतलीं. पिकी पानां सकला पडून झर्या देगेक दसतलीं. शेतां भिजून जातली ओली, भात पोले वेतले कुसून. शेतां भिजून जातली ओली, भात पोले वेतले कुसून. धर्तरेत पावल रोवून नवो रोपो येतलो फुलून. चिखलाच्या गोबऱ्या ओठार 5वे हाशे धोलतले. चिखलाच्या गोबऱ्या ओठार 5वे हाशे धोलतले. खळखळून पावळी गळून शिवो मेरो वेतल्यो बुडून. हात म्हजे भल्ल्या रेब्यान, पांय गेल्या बरबटून. हात म्हजे भल्ल्या रेब्यान, पांय गेल्या बरबटून. घाम आनी पावस मेळून फाट म्हजी गेल्या भिजून. ओतून ओतून जावन रिती, कुपा मागीर वेतली जळून. ओतून ओतून जावन रिती, कुपा मागीर वेतली जळून. वीज थकून लिपतली,
किडी मुयाक पाखां फुटून पिसोळीशी दिसतली. फुलांक मेळूक येतले भोवर सुकणीं गितां म्हणटलीं. फुलांक मेळूक येतले भोवर सुकणीं गितां म्हणटलीं. सुर्याचे वत पिवन किरणा परी केस सोडून भांगराची कणसां म्हजी वाऱ्या वांगडा खेळटली. सुर्याचे वत पिवन किरणा परी केस सोडून भांगराची कणसां म्हजी वाऱ्या वांगडा खेळटली. आनी म्हज्या खोपी मुखार मोतया दाणे ओततली, जीण नवी पोसतली. भुरगीं म्हजी बुल्लूसून आंगण भरून सोडटलीं, दारां आडून तांची आवय तोकेत तोकेत म्हणटली. भुरगीं म्हजी बुल्लूसून आंगण भरून सोडटलीं, दारां आडून तांची आवय तोकेत तोकेत म्हणटली. देवा कृपेन आमच्या शेतांत अजापाचें आयलां पीक, खुशालकाये दीस आज खुशालकाये दीस. गावया आमी होवयो आज गावया आमी गीत, गावया आमी होवयो आज गावया आमी गीत. आमच्या घरात ओत्ता भरून धरतरेची प्रीत, आमच्या घरात ओत्ता भरून धरतरेची प्रीत. देव बरें करूं. हे आसलें आर्याचें सदरपण. आर्या वेल डन. आता आमी आमच्या वरयणारा लागीं या आनी तांची अभिप्राय जाणा जावया. मेलविन सर. आर्या, कितली अपुरबायेची कविता, भोव सुंदर कविता मनोहर बाबाची. पावस आयल्यान उपरांत कितें सगळें घडटा आमच्या ह्या धर्तरेंत हें कवी हांगासर सांगता. आनी ह्या पावस आयल्या उपरांत खुशालकायेचे दीस आयल्यात अशें सांगता, वय न्ही? हां, भोव सुंदर कर तुवें सादर केलें आहे. आनी ह्या कवितेंत हांगासर कुपां बागर वीज ना. आमच्या मदें टायटल्स वीज म्हणल्यार शब्दाक आमी हांगा इलेक्ट्रिसिटी तशें वापरता, पूण हांगासर वीज म्हणल्यार जोगळावणी, जगळाणें म्हणटा आमी मँगलोरांत. आनी घोगो म्हणलो एक शब्द आयला हांगासर. घोगो म्हळ्यार कितें समजता हितून? उदकाचो लोट म्हणटा आमी, उदकाचो लोट आयला अशें. भोव सुंदर कर्ण सादर. आमचो भोव सुंदर उतरावळ आसा मनोहर बाबाची. मनोहर बाब म्हजो इश्ट आशिल्लो, मोव म्हालगडो. ताचें आदल्या वर्सा 100 वर्सां जालीं ताच्या जल्माक. ताची आमी जल्म शताब्दी मनायली सगळ्यांनी, गोंयांत, मंगळुरांत, हेरे कडेन. भोव ताका मान आशिल्लो. फ्रेंच भास तो शिकयतलो. फ्रांसांतय ताणें शिकयलां खूब वर्सां. कळ्ळें न्ही? तुका खबर आसा ताची? खबर ना. ताची भुरगीं आसात, तांकां मेळोवंक जाता तुका. गोंयांत माया आसा, उमेश आसा आनी सुनील आसा. तांचे पणजेंत रावतात तीं. थंय गेलें जाल्यार खंय मेळ्ळें जाल्यार प्रोग्रामांत मनोहर बाबा विशयांत थोडी जानवाय आपणायत, उलय तांचे लागीं. कळ्ळें न्ही? भोव सुंदर आसा. आमचो थोडे शब्द आसात भोव म्हाका इतले म्हळ्यार सुर्याचें वत पियोन पळय. आनी अशें भोव सुंदर वळी आसात कांय थोड्या कडेन. आनी पळय हांगासर दोंगराची हड्डी चिरून आनी एका कडेन जुवारीची तांबडी थाना. पळय ब्युटिफूल अशें एक एक वळी उतरांचे शब्द हांगा उतरां आयल्यात ह्या कवितेंत. आनी तुवें भोव अपुरबायेन सादर केल्या कविता. थँक्यू. आर्या, कितली सोबीत करून प्रस्तुत केली गो बाय तुवें कविता. थँक्यू. इतली लांब आसा, इतले उतरावळ आसा आनी ताचो एक कितलो फ्लो. म्हाका कशें दिसलें म्हळ्यार जुवारीच्या न्हंयतल्यान कशें उदक पडलें तशेंच उलोवन गेलें म्हाका दिसलें. भोव सुंदर. आनी इतली ल्हान प्राय, इतले सगळे उतरावळ, त्या कवितेची गुंडाय, ताची सोबाय, पावस, उदक, दोंगर, न्हंय आनी सगळ्या भशेन म्हाका तुज्या फाटल्यान चलोवन गेल्या बरें बगलें. भारी सोबीत लागलें. व्हेरी गूड. आमच्या भुरग्यांच्या विभागांत तांणी सादर करच्यो कविता तांचे की 10 वांटे लांब असतात, पूण तांणी एक जिखोवन दवरची ती सकत ती एक विशेष म्हणून लांबी आसता, जुनी आसता. एक म्हाका विशय कवितेचे विशयाचे पयलें बेळें पयलें जवान म्हणून मस्त वेगवेगळ्या जाग्याक न्ही वेगवेगळी रीत आसा. आमी तशें भटकळ कारवार कुंदापूर गेल्यार मास्कली सयत पयलें जवान म्हणून ती दवरतात. कित्याक तांणी
एक ब्रेक काण घेवन पावसा उपरांत पयले पोटी मसलेक वयचें 2 महिन्याच्या रोजे उपरांत ह्या विशयांत तुमची इल्लें चिंता पयले पोटी शेतांतलें घालें काण घेवन हर एका धर्माच्या हर एका फेस्तांनी ही एक रिवाज तरी कशी रिगयल्या तातूंत कशें म्हळ्यार धानी आमकां पयलें जेवंक मेळना साडावजांनी पुरा फेस्तां हांगाची अष्टमी जावं दी चवथी जावं दी मुंती फेस्त जावं दी ह्या उरलेलीं सगळीं फेस्तां साडावजान सप्टेंबर म्हयन्यांत येतात आनी सप्टेंबर म्हयन्यांत येताना धानी पिकोवन ताचें भात करूंक भातांत तांदूळ करूंक जायना पूण उरलेल्यो पुरा नमुन्याच्यो रांदवयो तरकारी त्या वेळार मेळटा त्यो सांगाता घालतात आनी हातलें इल्लेशें दानी खाण दुसऱ्या पोरण्या तांदळा सांगाता बोरसून जेवतात आनी नवें म्हणटात ती एक कितल्या कितें पातावन सुरवात जाली एक बरी रिवाज आनी हे फेस्त एका जातीच्यांक एका धर्माच्यांक न्ही सगळ्या समाजाक सगळ्या समोर एकच आसा आनी ती एक सुरवात आतां सदांय सगळें मेळटा सातांचे पिळगेक आमी काले उलयता म्हणून समजूंक की कस कोणा खंयची पूण 80 वर्साच्या 12 महिने मेळटा आंबे मेळटात वय तशें जालां ओके बरें आर्याच्या कवितेन आमकां इल्लें चिंतपाक अवकाश करून दिलो तुका आमी बरें मागता मुखल्या रावंडाक सर आमी बरें आशेता ओके थँक्यू सो मच Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. आदी आमच्या गांवांनी आसली तोटां बेटां आतां खंय पळयल्यारय दिसतात फ्लॅटां आदी बैल तर आतां आमच्या हातांनी मोबायलां आदी मलगड्यांनी धरुल्लो नांगोर तर आतां आमच्या हातांनी कंप्युटर असो उंदीर इतली सर्व बदलावण जाल्या एका काळार प्रकृतीच्या पासलेतच जियो नासलो मनीस ताजे उपरांत शहराक आयलो पूण आतां इतलें उपगोण जावंक सुरू जालां की ताका तो रिसॉर्ट होम स्टे म्हणून परतून प्रकृतीक सोदून पाटी वेता ह्या विशांत शेता बोवारियासच्या घरची सोबाय वर्णूनचे मुखली कविता हांगासर सादर करूंक हांव फुडें आपयता सिद्धार्थ होनावकर कविता शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे कवी रमेश साजूगडी शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे पिकचे म्हज्या शेतान भात खांडये खुब्बांनी पिकचे म्हज्या शेतान भात खांडये खुब्बांनी मुड्ड्यो कड्ड्यान भरचे भात सगळ्या कुडी सालांनी पातळून भरचे सुयेन पोतान पोत खळ्याचे पातळून भरचे सुयेन पोतान पोत खळ्याचे शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे घरा फाटल्या गोरवा गोट्यान गाये पाडका हांबुरची घरा फाटल्या गोरवा गोटयान गाये पाडका हांबुरची कुशीर वळून अर्द न्हिदेत गोजडी लवूच कांबुरची कुशीर वळून अर्द न्हिदेत गोजडी लवूच कांबुरची चिवचिवत रावचे फात्यार सवणे रान मळ्याचे चिवचिवत रावचे फात्यार सवणे रान मळ्याचे शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे शेता वयल्या झरकुट्यात साळोर नेमान येवचे न्हावूक शेता वयल्या झरकुट्यात साळोर नेमान येवचे न्हावूक एका पायार उबी बकी तोची हालयत खारवो खावूक 12 म्हयने व्हांवचे उदक घरा फुडल्या तळ्याचे शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे खुर्सा मुखार पेच्यो वाती खुर्सा मुखार पेच्यो वाती तुळशी म्हऱ्यात निरांजना रावचो सुखान शेजार म्हजो न्हिदूकायो नासतना शिमे भायर रावचे पयस नासांव फुटक्या दोळ्याचे शिमे भायर रावचे पयस नासांव फुटक्या दोळ्याचे शेता धडेर आसचे म्हजे घर सादे नळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे घरा भोवती पोरसुल्हान शेवती मोगरे कळ्याचे शेवती मोगरे कळ्याचे देव बरें करूं ही असली कविता सिद्धार्थतां
तुझें घर शेता लागीं आसा की सिटींत आसा? शेता लागीं. आसा, बरें. तर तुज्या अनुभवांत जसं तुका सादर केल्ली, तुवें सादर केल्याय म्हणपाक येता. मेल्विन सर, तुमची बरोवणी. सिद्धार्थ, भोव सुंदर कविता आसा ही रमेश साजू गाडीची. थँक्यू. आणि तू कांय शब्द अपरूपाचे शब्द आसात, कांय तुवें आयकले, हांवें आयकुनात आनी तुवें आयकल्यात म्हाका खबर ना. आनी तूं एक भात मेसपाचें माप जें आसा ताची कांय उतरावळ हे कवितेंत आसात, वय न्ही? तुवें आयकल्या? कसली नांवां आशिल्लीं ती? भात जें मेसतात, कुंभानी म्हळाय तुवें, मुडयो म्हळाय, आनी कितें आसलें, आनी कितें खांडी म्हळाय तुवें. खबर आसा तें कितें म्हणून? खबर ना. हें तुवें समजूंक जाय. शेता लागीं तुमगेर भात पिकता तुमच्या शेतांत? हय, पिकता. पिकता. विचारूंक जाय आशिल्लें, तुमच्या मालगड्या लागीं विचारूंक जाय आशिल्लें. आमच्या गांवांत डायटस आमी पाव आसा, शेर आसा, ताच्या उपरांत शेर म्हणटा, कळशी आसा, कळशी, मागीर मोडो, मुडो. आनी गोंयांत ना, मुडो आसा, पूण गोंयांत मुडो म्हणनात, मुडी म्हणटात. मुडयो, मुडयो म्हणटा. हांगा गांवांत आमच्या मंगळुरांत मुडो आनी मुडे म्हणटा. मुड्या भितर ते भाताचे पालवी जी आसा ते करून मुडो बांदचे. पूण हांगासर ती मुडी म्हणटात. आनी हांगासर खुंबानी म्हणून आयला एक शब्द. आनी एक खुंब म्हळ्यार म्हाका दिसता 2 मुडयो जातात. एक खुंब म्हळ्यार 2 मुडयो. आनी हांगा खांडी म्हणलो एक शब्द आयला. तुम्ही मुडो म्हणल्या शब्दाचो प्रस्ताव काडलो जाल्ल्यान आतां आमच्या जायते रिवाजांनी ताका एक स्थान आसा. वजेच्या पुरुषांवरय मुडो हाडटात. घरांत तोकलाच्या संदर्भार पयले मुडो लोळोवन भितर व्हरतात. हाच्या पटलो अर्थ कितें? समृद्धी, संपत्तीचो अर्थ की आमी बागांनी उरयेत या प्लास्टिकान ती तांदूळ भितर उरयेत, पूण ती एक रिवाज मुसलांनी आनी सांबाळून दवरल्या. मुडो म्हणून मुडो ते घर भरचें म्हणटात मनोज. घर भरचें म्हळ्यार घर केदाळे खाली जावन वचो म्हणून. मोडो येदोळ मुसरणी आसा आनी मोडे बांदतले केदोळ मुसन आसतले, तेदोळ मुसन लोळोवन व्हरून घर भरची एक गजाल आसतली. मागीर खंयच्या एका दिसा मोडे बांदतलेच बंद जातले, मागीर तसो अर्थी उणो जाता कोण ना. आनी एक शब्द आसलो तो विसरून गेलो, कुडो. कुडो म्हणलो आनी एक शब्द आसा. एक कुडो म्हळ्यार म्हाका दिसता 8 शेर ताची खबर ना. कुडो म्हणलो शब्द हांगाय आसा. तशी तूं उत्तराक वेता आसतना, मंगळूरतान उत्तराक वेता एक्चुअली आसतना आमच्या गांवांत तांदूळ भात भितर भरून ताच्या तिरी बांदल्या बरें म्हणजे कुडो बांदचो. वय 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 कुडें कुडो अशे वेगवेगळे जायते शब्द आसा ते आतां मायाक जावन गेल्यात. आमच्या सिद्धार्थाकी खबर ना, ताच्या घरा मुखार शेत आसूनय ताका खबर ना. अशें आमकां शेत ना, म्हाका शेत ना, तल्यांच फुलां आसलीं आमच्या गांवांत आनी आमच्या पोरसांत आमच्या हितलांत फुलां आसलीं आनी फुलांचो वेहार आसलो. आमकां फुलांक लगती शब्द म्हाका जायते खबर आसात. आनी हांगासर आनी एक शब्द आयलो, झरकुट. झरकुटांनी कितें समजलां हितून? ल्हान झरी वाळटात, ल्हान झरो वाळटा म्हणटा आमी, ताका झरकुटां म्हणटा आमी. आनी साळोर म्हणलो शब्द आयला. साळोर म्हळ्यार हांगा मंगळुरांत आमी साळेर म्हणटा. किरा साळेरीचें जोडें. साळेर म्हळ्यार साळोर म्हळ्यार मायना म्हणटात. मायना सुकणें. सुकणें. आनी बकें आमी कोड्या मंगळुरांत आमी बकें म्हणलो शब्द चड गोंयांत सदांच तो बकें. आमी हांगा कोक्करे म्हणटा. कितें? क्रेन, बाका पक्षी या पेलिकॉन म्हणटात न्ही, ते ताका कोक्करे म्हणटा आमी. तसले जायते शब्द नवे अपरूपाचे शब्द रमेश साजू गाडीच्यो कविता आमी वाचल्यो जाल्यार असले जायते शब्द ते असल्या भुरग्यांनी सांगल्या उपरांत ते लोकां मोगाळ जाल्यात. आतां परत्यान नव्यान चालतेक आयल्यात. ती रमेश साजू गाडीची वडविकाय आनी तो कृषीक संबंद जाल्ल्यो जायत्यो कविता, गांवाक संबंद जाल्ल्यो, प्रकृतीक संबंद जाल्ल्यो जायत्यो नवे नवे शब्द, आदले शब्द परत ताच्या कवितेन हाडिल्ल्यान आमची भास समृद्ध जाती आसा. आनी सिद्धार्थान भोव भायाट केल्या ती आनी तोंडपाट करून भोव आपुरबायेन हांगासर सादर केलें. थँक्यू सर. या या सिद्धार्थ, म्हाका भोव बरें लागलें तुवें सुरवात केलें. नळ्यांचें पोर्सलान कळ्यांचें ही सांगलेली रीत भोव सोबीत आनी नाजूक. हांगा 2 गजाली आसात. सिद्धार्थाक सबारच्या संगतीचो, तांच्या उतरांचो, मागीर त्या भोंवतणीच्या गजलींचो चड जोप ना,
सडन दजना पूण तरी ताणें ती कविता कशी बांदून हाडल्या म्हळ्यार सगळें बरें करून मतीन धरून सगळ्यो गजाली ताका समजल्ल्या बरें करून आमकां त्यो ताका समजोवंक ना म्हणल्यार कळत तितलो सोबीत करून ताणें प्रस्तुत केल्यो. ती एक गजाल ती म्हाका भोव बरी लागली. द प्रेजेंटेशन तितलें बरें. दुसरें म्हाका एक गजाल कशी जाली म्हळ्यार तुका मस्त तांतले शब्द आनी ताचो अर्थ कळ्ळे नातल्यान आमच्या मेस्त्रीक त्यो पुरा गजाली कळीत आसलेल्यान आमकां सगळ्यांक तितल्यो गजाली कळ्ळ्यो. त्या देखून ह्या कवितेंत 2 गजाली बऱ्यो लागल्यो. एक सगळी प्रकृती परतून परतून उक्ती जाली. दुसरें कोंकणीची भास तितल्या मट्टाक गिरेस्त जाली. सिद्धार्थ बरें लागलें आनी ह्या कविता भुरग्यांनी इतल्यो सोबीत करून तांच्या मतीन धन काणून समजनातल्यारी प्रस्तुत करतात न्ही त्या देखून एक सलाम. बरें लागलें. थँक्यू सर. परबी सिद्धार्थ तुझ्या मुखल्या राउंडाक आमी तुका बरें मागता. देव बरें करूं. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. आमचे मालगडे वीक्षक कोण आसात तुमकां पावस म्हणटा आसतना उडास येवंक पुरो. तुमी ल्हान आसतना ह्या तुमच्या तरणाटपणार तुमचीं वडिलां हो पावस हांवें काडल्यार पुरो म्हणजे तसले दीस आसले कित्याक पावशिल्ले दीस तितले कश्टांचे आसले. ताचे उपरांत काळ बदलले परी आमच्या साहित्यांनी कविता बरयतल्यांनी विशेश जावन फिल्मांक पदां बरयतल्यांनी पावसाक एक रोमॅन्टीक आयाम दिले. जयंत कायकिणीन मुंगारू मळेन बरयल्लीं पदां कोणायकी पावसाचेरी आनी उरल्यांचेरी मोगार घालचेत आसली. आतां पावसान फायटींग सिक्वेन्सी शूट करतात आनी ताका एक ॲक्शन सिक्वेन्साचें रूप दिलां. पावसाक विविध आयाम आसात. मुखली कविता ह्याच विशयांत पूण कसले आयामार सादर जाता ते आतां आमकां तनुश्री प्रभू हांगासर सादर करून दाखयता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा श्रावणांतलो पावस आयलो. बरोवपी अमबेश तवटकार. श्रावणांतलो पावस आयलो. पावसा सांगातान वारो आयलो. श्रावणांतलो पावस आयलो. पावसा सांगातान वारो आयलो. वाऱ्यान आपल्या एकाच ल्हारान ताळखिळ्याक बरो नाचूंक लायलो. श्रावणांतलो पावस आयलो. श्रावणांतलो पावस आयलो. सगळे कडेन खुशीच खुशी मोर तालार नाचलो. सगळे कडेन खुशीच खुशी मोर तालार नाचलो. निसर्गाचे नवल पळयत अळम्याकळोय हसलो. निसर्गाचे नवल पळयत अळम्याकळोय हसलो. कोगुळ गायतात सुकणी नाचतात. कोगुळ गायतात सुकणी नाचतात. गुरगुट्यांमदींच सूर धरलो. गुरगुट्यांमदींच सूर धरलो. माड माडयो तल्लीन जाल्यो. पिशा पिपळाकूय शिरशिरो भरलो. थेंब्या भितरलो चुचुतो थेंबो. थेंब्या भितरलो चुचुतो थेंबो तेऱ्याच्या आंगणात चुकून पावलो. थेंब्या भितरलो चुचुतो थेंबो तेऱ्याच्या आंगणात चुकून पावलो. नाचत खेळत गुल्ल जावन उमेदीन तो थंयच रावलो. नाचत खेळत गुल्ल जावन उमेदीन तो थंयच रावलो. लग्न माकडाचें झेतान चलतना. लग्न माकडाचें झेतान चलतना उचकीत एक खांदो वांकलो. लग्न माकडाचें झेतान चलतना उचकीत एक खांदो वांकलो. डराव डराव तंबोरो वाजयतना सकयल पडलो बेबो धाकलो. सकयल पडलो बेबो धाकलो. होरयाळीं पांयजणां पसरूंक लागलीं. होरयाळीं पांयजणां पसरूंक लागलीं. जायो जुयो फुलूंक लागलीं. जायो जुयो फुलूंक लागलीं. थेंबे पावसाचे आंगार घेवन लजे वकर लजूंक लागलीं. थेंबे पावसाचे आंगार घेवन लजे वकर लजूंक लागलीं. भिरी भिरी पावसात आंग फडफडीत काडुआ तळयेंत खेळूंक लागलीं. भिरी भिरी पावसात आंग फडफडीत काडुआ तळयेंत खेळूंक लागलीं. पिट्टोळाचीं पोरां न्हयत उमेदीन उडक्यो मारूंक लागलीं. पिट्टोळाचीं पोरां न्हयत उमेदीन उडक्यो मारूंक लागलीं. निळ्या काळ्या भांगराळा मळबात. निळ्या काळ्या भांगराळा मळबात इंद्रधणूक चडूच रंगायलो. इंद्रधणूक चडूच रंगायलो. ह्या पाचवीचार जाल्ल्या सैमाक ह्या अप्रूप असो गंध आयलो. ह्या पाचवीचार जाल्ल्या सैमाक
ह्या अप्रूप असो गंध आयलो, ह्या अप्रूप असो गंध आयलो, श्रावणातलो पावस आयलो, श्रावणातलो पावस आयलो. देव बरें करूं. तनुश्री, तुझ्या मवाळ उतरांनी आमच्या काळजा मनांत थंड पावस पडलो अनुभव जालो. बरेंकन सादर केलें. टायटस सर आता ह्या विशयांत तांचे अभिप्राय सांगतात. तनुश्री, म्हाका सगळ्या पावसान भिजिल्ल्या बरें जालें. तितली सोबीत करून प्रेझेंट केली कविता तुवें. थँक्यू. सगळी अर्थ जाली की तुका ती इल्ली जाली. मातशी जाली. हां, मातशी जाल्ली बरेंच म्हाका दिसलें. पूण तांतले सगळे शब्द, पावस आनी ताचो फ्लो कितलो सोबीत करून प्रेझेंट केलें म्हळ्यार. आनी तूं इतलें धाकटें आसाय, तितली बरी करून कविता ती सगळी मतीन धरून इतली प्रस्तूत करची रीत आसा न्हय, ती भारी बरी लागली. आनी तुका कशी लागली? भिजिल्ल्या बरी जालें की पावसांत? तशें जालें न्हय? तू काय व्हरताय पावसाचं ना? अम्ब्रेला कान घेताय की रेनकोट कान घेताय? अम्ब्रेला. अम्ब्रेला काण घेताय की सत्री काण घेताय? छत्री. हय, सत्री. म्हाका शोर नातले सत्री. आमची सत्री थंय सत्री. हय, सातेय म्हणटात. म्हाका बरें लागलें. आतां आमचो मलगडो कवीक आतां कितें म्हणटा पळया हांवें. तनुश्री, तुजें सादरपण इतलें सुंदर जालें. आमच्या हे बिरी बिरी पावसाचे वेदीक अप्रूप असो एक गंध आयलो म्हणटा हांव. तुज्या कवितेन ती तशें म्हणटाय तूं, पावस आयिल्ल्यान कसो एक अप्रूप असो गंध आयलो म्हणटाय तशें. आमच्या वेदीक तशें जालें. थँक्यू. तशेंच आपुरबाय जाली हांगासर. आनी तुवें तें डराव कोण म्हणटात? बेबो. बेबो पळयला तुवें? बेबो केन्नाय पळयला? पळोवंक जाय तुवें. तो डराव करतना तुका आवाज आयकता न्ही. आतां पावस पडला, पडून खुबसो पडला. डराव कोण असो आवाज म्हूण खबर आसा तुका? बेबे असो म्हूण खबर आसा. आतां बेबो तुवें पळोवंक नाय, हय न्ही? पळोवंक जाय तुवें. कांय करना तुका. तूं आपणूंक जाता, धरूंक जाता आतांत. पूण पयस रावन पळय. तुका बरें लागना जाल्यार पयस रावन पळय. तुज्या मम्माक, तुज्या डाडाक सांग, म्हाका दाखय, बेब्याक दाखय. घरांत रावता की फ्लॅटांत रावता? फ्लॅटांत. खंय बेबो पळोवचो? सकयल ये. ताका बोबो पळोवंक मेळ्ळा. आमच्यान आमी माणको म्हणलो शब्द चड वापरता. आतां खूब थोडे शब्द म्हाका उतरांचे अर्थ. कड्डुवां म्हळ्यार कितें म्हाका कळोना. म्हाका हांगासर कड्डुवां तळयेंत खेळोंक लागली हो शब्द म्हाका खंय मेळोना. अप्रूप असो एक शब्द आसा. पिट्टोळ म्हळ्यार आमी किडो, एक टायप ऑफ फ्लायींग किडे असतात तशें म्हूण दिसता म्हाका. आमच्या वीक्षकांक एक शब्द खंडी जावन तुमी सांगत जाय. सगळी रेनबो म्हणून सो वापरतात. हांगा इंद्रधनु म्हण आसा. पावसा दोणू म्हणटात. पावसा दोणूय म्हणटा आमी हांगासर. कामन बिल्लू कन्नडांतले. आनी एक आसा. तुवें ताई किळो पळयला? पावसांत किरलाता जो ताई किळो पळोवनाय? तोय बी विचार. तुका ताई किळो म्हळ्यार कितें? ताई किळ्याचे जड. खंयच्या जडा सिकेल तो बेबो बसून आसता पळय तेंत जड. ताणें बरी पळोवना न्हय. बरें तनुश्री, भोव अपुरबाय तुजें सादरपण जें आसा, उतरांचो उच्चार जो आसा, सुडाळाय जंय आसा, तें भोव सुंदर आसलें. तुका बरें मागता. सगळें बरें मागता. बरें, वस्तू बरें जालें. मोखल्या रांडा बरें मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरें वीक्षकांनो, 10व्या क्लासीच्या क्वेश्चन पेपरांत एक सवाल आसले. उपयोंक शिकल्यार फायदो कसलो? उपयोंक शिकल्यार फायदो कसलो? उपयोंक कळीत नातल्या भुरग्यांनी दर वडान जापी बरोवंक सुरू केलो. पुटागटल्यो जापी बरयल्यो. पूण एका भुरग्याक जाप बरोवंक जाली ना. कित्याक? ताका उपयोंक कळीत आसलें पूण इंग्लीश कळीत नातलें. हर एकल्याकी हर एक संगत जिणी दिना. आमी सडाव जावन आमकां कितें मेळोना ताचे विशयांत चड चिंता. ह्या जिणयेन आमकां दिवच्या पॅकेजी विशयांतच मुखली एक बोवा अपुरबायची कविता. आनी ही सादर करूंक तितलेच अपुरबायचे भुरगे नियती परब हाका हांव वेदीचेर फुडें आपयतां. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा जिणेन म्हाका सगळें दिलें. कविता बरोवपी डॉ. मनोहर राय सरदेसाय. जिणेन म्हाका सगळें दिलें. हांवें कितेंच मागलें बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. हांवें कितेंच मागलें बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. खोप दिली रांदून दिलें, रान्नेचेर तपलें दिलें. खोप दिली रांदून दिलें, रान्नेचेर तपलें दिलें. भांगरावरी पितळे भितर
मोतयावरी शीत दिलें, भांगरावरी पितळे भितर मोतयावरी शीत दिलें, आंब्या रुखा सावळी दिली, चुट्टांचे वारे दिले, आंब्या रुखा सावळी दिली, चुट्टांचे वारे दिले, मळबावरी निळ्या तळ्यात साळखांचे रूप दिले, मळबावरी निळ्या तळ्यात साळखांचे रूप दिले, मोगाळ पिकाळ माती दिली, गावा येदे भाट दिले, मोगाळ पिकाळ माती दिली, गावा येदे भाट दिले, घरा भितर पोरसा भितर पोरा फळा पीक दिले, घरा भितर पोरसा भितर पोरा फळा पीक दिले, वाव दिलो वादळ दिले, लख विजेचे हाशे दिले, वाव दिलो वादळ दिले, लख विजेचे हाशे दिले, डोंगरा येद्या लारामदी दिव्या घरा मन दिले, डोंगरा येद्या लारामदी दिव्या घरा मन दिले, गुलाब दिले काटे दिले, काटे सुस्पी काळीज दिले, गुलाब दिले काटे दिले, काटे सुस्पी काळीज दिले, उमाशेच्या दोळ्यान म्हज्या पुनवेचे सपन दिले, उमाशेच्या दोळ्यान म्हज्या पुनवेचे सपन दिले, हांवें कितेंच मागले बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें, हांवें कितेंच मागले बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें, कोलवाच्या खोपीत म्हजे, कोलवाच्या खोपीत म्हजे विश्वाचे धन दिले, कोलवाच्या खोपीत म्हजे विश्वाचे धन दिले, हांवें कितेंच मागले बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें, हांवें कितेंच मागले बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. देव बरें करूं. नियती, कितली प्राय तुजी? हाव ओल्ड आर यू? 10 years. 10 years. ओके, आमकां एक व्हडली मायन उलयलें बरें जालें. तितले भोव आपोर बायन हांगासर तुवें सादर केलें. टायटस सर, पयलें हांगासर तांचे अभिप्राय दितात. नियती, ही कविता तातूंत प्रकृती आसा, दुबळीकाय आसा, ग्रेसकाय आसा, पण सगळ्याच्या घिसड त्या सगळ्या दुबळीकायंत म्हजे कडेन सगळें आसा म्हणजे एक सोबाय आसा. तुका ती कशी अर्थ जाली? तुजे कडेन कळ्ळे पुरे टॅलंट्स आसात, सांग एटलिस्ट. तूं कालें पुरो करताय, कितें करताय तूं? सिंगींग या कितें करताय? Dance. Monologue. मोनोलॉग. ना नियती आसो, ही कविता कित्याक बरी लागता म्हळ्यार ताचे कडेन कोलवाचे पाखे आसा, आमी हांकां पाखे म्हणटा, पूण ताच्या मदें सगळें विश्वाचें धन दिलां म्हणटा. तशें कांय ना, पूण सगळें आसा, विचारल्या बागार सगळें ताका मेळ्ळां अशें म्हणटा. आनी ती कविता ती सुलाभची कविता न्ही, पूण आज वाचलेल्या पैकी चड सुलाभेन सांगूंक जावची कविता, पूण चड अर्थाची कविता. आनी तुवें उलोवचें कशें लागलें म्हाका तें इल्लें स्पीड आनी तातूंत एक पुरो उडास दवरची गजाल, ते प्रस्तूत करची रीत, सादारपण तुजें, आनी त्या कवितेचें तुका सगळें अर्थ जावना म्हणले बरें म्हाका बगलें, पूण सगळें अर्थ जाल्ल्या बरें तुवें सांगलेली रीत, हें पुरें बरें लागलें नियती. व्हेरी नायस. नियती कसली एक अपुरबाय. हांवें कितेंच मागल्या बागार आमकां सोबीत नियतीक दिलें म्हूण बगलें म्हाका. तशें बगलें म्हाका. ही कविता जी आसा तुजे कडेन कांयच ना, दुबळीकाय आसा, भोव ल्हान तूं आसून लेगीत तूं ग्रेस्त म्हूण चिंतचें एक चिंतप आसा. कांय आपणा लागीं कितेंच ना, तरी पूण हांव ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारांत ती व्हडलो गिरेस्त मनीस म्हूण चिंतचें एक कल्पना, एक चिंतप. भोव कश्टांनी आसा, पूण हांव सुखांत आसा म्हूण सांगचें काळीज आसा हांगासर. हांव भोव त्रासान सांपडलां जाल्यार हे सगळें धाकट्यो गजाली म्हज्या लागीं आसा, सगळ्यो आसात. जियोंक जाय पुरत्यो गजाली सगळ्यो आसात म्हज्या लागीं. हांव ग्रेस्त मनीस अशी एक व्हड एक कल्पना, एक विचार, एक फिलॉसॉफी, एक चिंतप हे कवितेंत मनोहर बाब तसल्या उंचल्या कविता आमकां आयकूंक मेळटा. भोव साद्या उतरांनी एक उंचलो विचार ते हांगासर सांगतात. ही तुवें आतां बायाड केल्याय समजूंक ना आसतली तुका, जिविताचे सगळे अनुभव तुका मेळोवंक ना आसतले, पूण तूं व्हड जाताना, व्हड जावन वेताना हातूंतलें हर एक उतर तुका अर्थ जातलें, तूं समजूंक शकतली.
जिवीत कितें म्हणलें तूं समजूंक शकतलें. शाबास, बरें सादर केलां. थँक्यू सर. खूब अपूर्बायन हांगासर सादरपण अभिनंदन परबी आनी सर बरें मागता. थँक्यू. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. फाटल्या थोड्या दिसांनी हांव दिसाळ्या पत्रांनी वाचत आसतना कार्बन एमिशन आमच्या व्हेइकलांतावन भायर येवन सुद्दां ताचे नंबर इल्लें उणें करूंक आमचे प्रयत्न चलना आसा. इलेक्ट्रीक व्हेइकल्स आमी सोदून काडल्या, पूण ताच्या बदलाक ताजे तितलोच सुद्दां रिलीज करचे. एसी तावन येवचे कार्बन आमी सडलां काय, कित्याक हर एका घरांत ती एसी जायची आसता. प्रकृती आमी कशें वापरता म्हळ्यार आमकां आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली आस्त आमकां जाय तशें वापरता म्हणलें एक आमचें धोरण. पूण एक चिंतपी म्हणटा ती आमकां आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली आस्त न्हय, आनी येवंक आसच्या पिळगेतावन आमी काण गेल्लें रीण. आमी आस्त जाय तशें वापरयेत, पूण रीण काण गेल्ल्यांक आमी फाटीं दिवंक आसा. नंतर आमची मुखली पिळगी आमकां खंडीत जावन सुखीदार करतली, सवालां विचारतली. ह्या विशयांत मुखली कविता चिंतपाक आस्पद दिवची तसली आनी ही कविता सादर करूंक मुखार आपयता सहर्ष नायक. नमस्कार. कवितेचें नांव भुरगे हाचो आमच्या लागीं जबाब जरूर मागतले. बरोवपी कवी रमेश साजू घाडी. 5वी-4 पयलीं हांगा शेतां आशिल्लीं. 5वी-4 पयलीं हांगा शेतां आशिल्लीं. शेतां वयल्या पागाराचेर भाटां आशिल्लीं. शेतां वयल्या पागाराचेर भाटां आशिल्लीं. वाऱ्या तालार धोलपी भाटांत माड आशिल्लें. वाऱ्या तालार धोलपी भाटांत माड आशिल्लें. माडा फाटल्यान जाणटें वडाचें एक झाड आशिल्लें. त्या झाडा पोंदा ल्हानशी म्हजी खोपटी आशिल्ली. त्या झाडा पोंदा ल्हानशी म्हजी खोपटी आशिल्ली. खोपटे मुखार मोगरे कळ्या रुपटी आशिल्ली. खोपटे मुखार मोगरे कळ्या रुपटी आशिल्ली. मातशे पयल्यान भात सुकोवंक खळे आशिल्ले. मातशे पयल्यान भात सुकोवंक खळे आशिल्ले. खळ्या फुडल्यान साळकाचे एक तळे आशिल्ले. खोपटी, वड, शेतां, तळे आतां कांयच उरूंक ना. खोपटी, वड, शेतां, तळे आतां कांयच उरूंक ना. सगळें विकून खाल्लें तरी आमची पोटां भरूंक ना. सगळें विकून खाल्लें तरी आमची पोटां भरूंक ना. चवरिल्ल्या दोंगरा रानाक फाटीक घातले घावे. चवरिल्ल्या दोंगरा रानाक फाटीक घातले घावे. कोणाक म्हणू उजवे आनी कोणाक म्हणू दावे. सैमाचे रे मोगी आमी, सैमाचे रे मोगी आमी, ओगी कित्याक रावले. गांव राखणी पूत आमी काय शेतांतले बावले. पयशाक लागून विसरून गेले. पयशाक लागून विसरून गेले आवय वयलो मोग. कचऱ्या पोंदा गांव गेले. हजार आयले रोग, हजार आयले रोग. फुडले पिळगेक सांगात भावा, फुडले पिळगेक सांगात भावा, कितले आमी राखतले. आमच्या लागीं एक दीस भुरगे जबाब हाचो मागतले रे. जबाब हाचो मागतले. देव बरें करूं. सर, तुवें आमचे लागीं सारूंक सुरू केलां जापी दिया म्हणून. दुसऱ्या पिळग्यांनी आमी राखून रावूं जाय म्हणना. मेलवीन सर कितें म्हणटात? म्हाका ताका जापी दिवंक नाका, पूण म्हाका ताचे तावन थोडे जापी जाय. क्लासीन कितलें बरें शिकताय तूं? कितले पर्सेंटेज मेळटा? फर्स्ट. फर्स्ट येताय? तूं एकलो मात आसता की क्लासींत? ना. दुसरें तूं क्लासीचे रँक सोड, मागीर अदर दॅन स्टडीज कितें कितें करताय तूं? कितें हुशार आसाय तूं? काणी. काणयो सांगताय? काणयो सांग. तुका प्रायज मेळ्ळा न्ही काणयो सांगच्यांत? हय. खंयची काणी सांगली तुवें? नरकासूर. नरकासूर. हय, तें आयकता आमी. कितें आसले काणयेंत त्या? अमोद आनी अजय शाळेंतल्यान येताले तेन्ना तांकां 5 भुरगे नरकासूर करताले ते तांकां दिश्टी पडले. मागीर कितें जालें? मागीर तेणें कितें चिंतलें, ती आपुणूय घरा वचून आपुणूय नरकासूर करतले आनी मागीर नाचयतले आनी पयशे घेतले. तें चिंतप बरें आसा.
या वायट ना चिंता बरें ना तें मागीर कितें जालें नरकासुराक मागीर अमोल म्हणटालो हांव नरकासुरांत येतलो, अजय म्हणटालो हांव कृष्ण जातलो आनी रिमा म्हणटाले की हांव डबे वाजयतले. मागीर रिमान म्हणले पयशे कोण घेतलो. मागीर विजयान म्हणले हांव घेता मुगो. मागीर अमोद आनी अजय कृष्णान नरकासूर नाचपाक लागले घरा वचून दुसऱ्याल्या घरा वचून आनी तांकां पयशे मेळ्ळे. कोणें घेतले? तुवें घेतले ना आनी कोणें? विजयान घेतले. ओके आसूं ती काणी तशीच आसूं. हांगासर भोव आपुरबाय तुजो म्हाका आत्मविश्वास म्हणटा कॉन्फिडन्स लेवल टॉप लेवल उंचायेचें म्हणटा भोव सुंदर करून तुवें सादर केल्याय. आनी खंय स्वर भेद म्हणटा आमी इंटोनेशन कवितेंत सादर करतना हांवें तूं ल्हान भुरग्यांक चड सांगूंक वचना पूण तें सगळें तुवें मतीन घेतलां. खंय भोर घालीचे उतरांचेर खंय घालूंक नजो हें सगळें मतीन तुवें हाडलें. कांय एके थोडे कडेन म्हळ्यार धाकट्यो धाकट्यो गजाली हांव म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार प्रायज तुवें जोडचें जाल्यार कांय थोड्यो धाकट्यो धाकट्यो गजाली आनी की बऱ्यो करूंक जाताय. 5 विचार पयलीं हांगा तशें जायना. 5 विचार पयलीं हांगा तुवें कितें म्हळें 5 विचार पयलीं हांगा शेतां आशिल्लीं तशें न्ही. 5 विचार पयलीं हांगा शेतां आशिल्लीं तशें जायचें आसलें. म्हळ्यार ह्यो छान छान गजाली आमी बरो आयकून घेता हांव सगळें. खंय स्पेस दिवचे ह्यो पुरो गजाली पूण त्यो तुका माफ आसा ताका तुका माफी आसा पूण तुवें भोव सुंदर करून तुज्या भोव कितें म्हळ्यार आत्मविश्वासाक ही कविता सादर केलाय. आनी ही रमेश गाडीची परत्यान तशीच कविता प्रकृती हातूंत आसा हर एक गजाली हातूंत आसात. आनी ह्या जनरेशन आमची प्रकृती उरोवंक ना. ह्या पिळगेन आमची प्रकृती सांबाळून दवरुना देखून मुखले आमी विसारतल्या सवालां विसारतल्या प्रश्न विसारतले म्हणल्यार हातूंत आसा जबाब जरूर मागतले म्हणून आसा. पळया मुखार कितें जाता तें तुज्या हातूंत व्हड जाता आसतना आमी आसचे ना जबाब दिवंक तुका. सहर्ष हे कवितेन 2 वांटे आसात. एक पयलो वांटो सगळी प्रकृती मागीर दुसऱ्या वांट्यान ताचो नाच. पयल्यांत तो कसो म्हणटा एक माड त्या माडा फाटी एक रूख रुखा मुळा ताची खोपडी ताच्या मुखार एक कळ्याचें जड मागीर थंयच्यान तो इल्लो इल्लो भायर येता. मागीर म्हणटा सगळी प्रकृती नाश जाले आमी कितें करतले कोण हाका जाप दिवची अशें विचारता. म्हाका तुवें सांगतना कशी लागली म्हळ्यार ही सगळी कविता तुका बरी अर्थ जाल्या इतल्या सोबीत करून दिल्याय तुवें. आमच्या मतीन गेलें की सगळी कविता तितलीच बरी करून तुका अर्थ जाल्या म्हणून. आतां ताचें इंट्रोडक्शन दितानाय मनोजान तें बरें करून सांगलें. आनी सगळी कविता ह्या पाठभुंयचेर पळयतना एक परतून परतून आमकां कशें दिसता आमी खंय वेते आसा प्रकृती कंप्लीट आमच्याच खातीर मात दिल्या अशें दिसता. ह्या मालगड्यांनी दिल्ली म्हणली गजाली सत न्ही मनोज आमकां प्रकृती दिल्या. मालगड्यांनीच इल्ली पाड केल्या पूण आमचे तितली न्ही आमी कंप्लीट पाड करते आसा. तेंचे कॉन्टेक्स्ट म्हळ्यार म्हणजे बाबान म्हाका सोडून गेल्ली आस्त म्हणून त्या तशें चिंता वय इल्लें मोला काणगेला आसता न्ही ताणें वय तशें. सहज मस्त बरी लागली. आमी आनी एक आमच्या तत्वज्ञानी तत्वशास्त्री ऑरिस्टॉटलान कितलेगी वर्सां पयलें मॅन इज अ सोशल एनिमल म्हणलें. आमी आतां थोडे फावटी एनिमलाचे की पास्ट जाल्या हांगी म्हणलें एक सवाल येता कित्याक एक रानवट मनजात सयत भूक लागल्या उपरांत खाता पूण भूक थांबल्या उपरांत मागीर कोणाकी बाधक करूंक वचना. पूण आमी आमकां जमयता आमच्या भुरग्यांक नात्रांक पुंजोवन दवरून ताजे की एक मुखल्या पिळगेक पुंजोवचे म्हणसर चिंता. एक मनशाचें सुरूतावनूच अशें आसलें की ह्या अभिवृद्धी जाल्या उपरांत पुंजोवची साधन आयिल्ल्या उपरांत मनीस असो बदललो. मनशांनी 2 पांयाचेर उबे रावता म्हणून हे प्रॉब्लेम नातले कित्याक म्हळ्यार ते 2 पांयांनी रावल्या उपरांत ताच्या मेंदवाकेचे रगत आनी ऑक्सिजन उणें रगत उणें जालें जाल्यार ताचे न्यूरॉन्स धाकटे जाले. ताची उडासाची सकत वाडटे गेली. उडासाची सकत वाडटाना फाटल्यान कितें जालें ताका उडास उरलें मुखार कितें करचें म्हणून चिंतूंक लागलो. त्या देखून उरलेले सगळे मनजाती 4 पांयान चलतात. त्या देखून ताचो मेंदू आमचो तितलो विकसीत जावना. हे पुरा प्रॉब्लेम मेंदू विकसीत जाल्ल्याची गजाल. 4 पांयांनी चलोंक सुरू केल्यार बशें सगळें सारकें जाता. तशें म्हणटात कालें करया 4 पांयांनी चलया आमी पयलें तूं सुरू कर म्हणटा. बरें सर्श देव बरें करूं. मुखल्या रावंडाक तुका आमी बरें मागता.
Biri Biri Pavs. मोगाळ दायजी वीक्षकांनो, हो आसुल्लो आमचो पयलो एपिसोड भुरग्यांच्या विभागाच्या सेमीफायनल रावंड असो. चिंतपाक अवकाश दिवचे तसले सबार कविता आज आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. एपिसोड संपोवच्या पयलें अवकाशाचा एक ल्हानशें चिकणी कथाक आनी ताचे वरवीं आमी संपयता. काजाराचें जेवण जेवन भायर येतल्या ओवळ्या लागीं कोणेंगे इसारलें खंय जेवण कशें आसलें. जेवण बरें आसलें पूण मीठ इल्लें चड जाल्लें बरी बगलें म्हणालो खंय तो. ताका आनी एकल्यान जाप दिली, भोवशा होकलेच्या बापायचीं दुकां इल्लीं चडच पडल्यांत आसतलीं. उण्या शब्दांनी चड अर्थ दिवची शाती साहित्याक आसा. हो आसचो आयचो एपिसोड. मुखल्या एपिसोडान परत आमी मेळया. पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रास. काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Pavs, Season 4.